मडगाव पालिकेन बुधवारा मडगावची 2 बेकायदेशीर दुकानां पाडली। एक दुकान जेवणाचे जाल्यार दुसरे कपड्यांचे। पालिकेन ह्या दोनूय दुकानांक पयली सूचना नोटीशी धाडिल्ल्यो, मात तांच्यांनी कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान पालिकेन कामगार घालून दोनूय दुकानां पाडली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 2 महिने झाले ताच्या पयलीं ताणें रिनोवेशन वयले टायल्स काडून ताणें नवे रूम स्टार्ट केले। तेन्ना आमी तांकां वॉर्निंग दिल्ली ते इल्लीगल भायर येवं नाका रस्त्यार म्हणून ताणें गेट 2 मिटर भायर काडले। आनी दुसरें कितें आसा तें डेली फुटपाथीचेर तुका 2 मिटर हे लायतात, कपड्याचे बॉक्स लायता, ते डेली रातचे मागीर 9 भितर काडटा, लोकांक ऑब्स्ट्रक्शन करता। ते आमचे मार्केट इन्स्पेक्टरान बी आयडेंटिफाय करून तांकां वॉर्निंग दिल्ली तांकां, तांच्यांनी कांय हें करूं ना। इवन तांकां लास्ट फ्रायडे सांगिल्लें की ते तुमी काडा म्हणून तांच्यांनी काडूं ना। इवन मागीर ऑर्डर काडून आमकां आतां ते सगळे 4 दुकानां ते जे कांय कितें एन्क्रोचमेंट फुटपाथी आसा ते काडटा। दुकानां एक हेचे वॉचीचे, एक फूड आयटम आनी एक कपड्याचे। चेअरपर्सनान इन्स्ट्रक्शन दिल्लें करपाक, मार्केट कमिटी जी आसा तांच्यांनी कितें बाबूक आतां एकूच आनी एक फाटल्यान इल्लीगल आसा ते चोकोस नोटीस दिल्ली आसा तेय आमी काडटले। ऑलरेडी ताणें काडूंक स्टार्ट केला।